नमस्कार. हांव जयश्री पै विश्व कोंकणी वाहिनींतू सर्व वीक्षकांक स्वागत. आज आमगेले कहाणी प्रेरणाचे कार्यक्रमाक आमगेलो टसची एक उल्लेखनीय बहुप्रतिभाशाली आणि भक्ती भावप्रिय महिला श्रीमती पूर्णिमा पद्मनाभ प्रभू. हांगेल एक विशेष म्हळ्यारी हांनी आमगेल वार्डिकेच्यानी मुंजीचे पुरा इन्विटेशन येता न्हय तांतू भितर आशिल्ल्या गणपती मूर्ती देवाल पिक्चर चित्र ते ಒಟ್ಟು ಕೊರ್ನು ಚಂದು ಕೊರ್ನು अलंकारशी कोर्नु कलात्मक जावनु एक कागदार अणसूचे अशी कोर्नु हांगे लागी 14,000 पशी चड गणपती फोटे ಒಟ್ಟು जाल्ले आसाची. हांनी तितले न्ही हांनी वकलां शिंगारचे आणि फॅन्सी ड्रेस मागीर एक साधारण एक 25-30 वर्ष दोन शारदेक मुडबिद्रे शारदेक शृंगार करताची. आणि तेज भायर कलात्मक जावन पेपर उड्डोचे पेपर आनी आसल्यारी नावे खंयचे पेपरांत चंद कलाकृती काडून सुंदर कोन्न दवरताची. करची मात्र न्ही चेडवांकय शिकयताची, हार्मोनियम वाजूचे आणि मागीर रंगोली शिवण तुम्ही खंयची सांगताची ते सगळे करताची. रांदप हे पुरे हांका 10 वता खेळू म्हूण सांगीत. इतले पुरा आसून हांनी आकाशवाणी मंगळूर आकाशवाणींतूय तांगेले हार्मोनियम सादर केलेले आसा. इतले ऍक्टिव्हिटीज इतले कला आणि हांगेल संप्रदाय ಒಟ್ಟು कोर्ण आळवडिसून हांगेल जीवनांत अर्थ आसाची. येया आमगेले पूर्णिमा प्रभू हांगेले कितले नमुन्याचे आर्टस कितले नमुन्याचे सृजनशील काम सांगेले म्हणून हांगेला उल्लोन आमगेले संदर्शनांत ऐकूया. सुरेख पूर्णिमा पद्मनाभ प्रभू हांका आमगेल वाहिनींत स्वागत करूया. पूर्णिमा नमस्कार. आमगेल विश्व कोंकणी वाहिनींत तुमका स्वागत. नमस्कार. आता सांगची म्हळ्यारी तुमगेल इतले सकडे केलेले आसा तुम्ही म्हाका बदाची खंय सुकून सूर करचे म्हणून कळना. तुमकां खंयची क्वेश्चन खंय सुकून निमगो येता म्हणून कळना. जाल्यारी एक विषय कसो म्हळ्यारी एक खंडीत आमकां बाल्य सुकूनची हाजी मूळ आमगेल बाल्यांतू आसा न्हय वा. सो त्या बाल्य सुकूनच देखून आमी आतां तुमगे लागीं बाल्यांतू तुमी खंय वाडिल्लींची तुमगेले हाका पुरा आधार दिलेले कशी तुमकां करू जाल्ले म्हणून एक आमकां सांगतावे. ताजे पयशे सुरेख हांव तुमकां अभिनंदन दिता. तुमगेले काम गुर्तिसून तुमकां मस्त संघ संस्थान पुराय आदर पुरस्कार उपरा दिलेले आसा. ताचे खातीर आमगेल टीम आसकून तुमकां अभिनंदन कंग्रॅच्युलेशन्स. आतां तुमगेले बाल्याचे विशय सांगतावे. हांव पूर्णिमा पद्मनाभ प्रभू म्हगेलो बाब म्हण पद्मनाभ प्रभू. हांव रमनाथ प्रभू वणकूर. अम्मा सावित्री प्रभू. म्हाका 2 चेडूं प्रदीप आनी पल्लवी. चलो शिकून बैलगांव आसा कामारी. चेल्ली बेंगलोर आसा मर्डीक जावन. तुका वार्डीक जावन खंय दिल्लें? मुडबिद्रेक. आतां मुडबिद्रे आतां मुडबिद्रे आशिल्लें. मध्ये तो सुमार फाटी नाशिल्ली आमी विंगड गांवां आशिल्लींची. आतां वापस रिटायर जातरी मुडबिद्रेक येवन रावलींची. हें पुरा करची म्हण सांग दाखोवन म्हाका उमेद. अम्माल उमेद आमकां. अम्मा आमगेलो मोदेलो गुरू पुरा विशयाक. पुरा तिका पाप शिकूं जायना ती वस्तू पुरा आमी शिकूं काय म्हण मस्त आशी तिका. तशी खुशी तिका पयली आसू वरेके तें फळ वत आनी तायला करी हें फळ आमचो दाखयताची फळ तें फोन करून सांगू आशिल्लो. आदीचे नात्रां जाल्यार तशीची तें फळ तांतू वस कॉम्पिटिशनाक आंतू वस तें करी हें करी म्हण तांकां सांगू वस. तिकाय शिकची उमेद आशिल्ली मस्त. वय वय पयर तें तशी सांग दाखोवन आसना. म्हाका सांग म्हळ्यार म्हाका समोड घास आसा. एका 2 क्लास आसतनाची आयतार आयल म्हणले कुडले आम्हाला कागदा कुडको दवळना एक जे अवंगल्या कुडको सुवो घेवन वच्चे. आम्हा म्हाका गुबी शिवणचे शिकय हें फुक्स शिवणचे शिकय सायर शिवणचे शिकय म्हूण सगळो दीस तिका मागशी लांबून मुखार लांबून शिकयली. म्हळ्यार ती शिवण आशिल्ली. तिक ಸ್ವಲ್ಪ शिवण गोत तशी आमकां तेदून दाखोवन म्हाका उमेद. ते शिवण शिकची उमेद तेदून दाखोवन म्हाका तें आयलें. मागीर कलेक्शन करचें
स्टॅम्प कलेक्शन करक म्हूण आशिल्लें म्हाका आनी आक्काक ते वचचे पोस्ट ऑफिसा वचचे थंय वचून तांगेलें निमून तें ओट्ट करचें मदीं कॉयन ओट्ट करता आशिल्ली तेंची मागीर तुगेले म्हाका कितले ते म्हळ्यार ते उज्या पेट्याचे वयले नमून नमूने उज्या पेट आसता चित्र ताजे रॅपर ओट्ट करता आशिल्लें हांव ते कशें म्हळ्यार सांगला कोणी आशिल्ल्यार कसं म्हळ्यार केळ न्ही जाता ना फुडें हाडली तूं एकशे गाय ते नेक्स्ट डे तांणी टेंट मेकोन वचत मस्त उज्या पेट पळोवन आसता ते हांवें अर्थ आशिल्लो ते कलेक्ट करता आशिल्ले ताजे देवा मागीर हळदी जावन कसं ते ओट्ट करचे ते कलेक्शन मस्त करता म्हणून नमून नमूने उज्या पेट्याचे रॅपर रॅपर वेगळं साधारण कलर 100 इला धरलेले ते इतली उज्या पेट आसा म्हणून कोणाक गोतस आणि पुरो जणांक गोतस 1-2 ब्रँड आसता इतली म्हाका केलो जन खंय घेवन येता अशी तेव्हाय ओट्ट करता आशिल्लो तेन्ना लागून पुरा क्रेज आसले हेजी पळय आनी पळय ती एक विद्या वतना म्हूण सांगून हेजे म्हूण म्हाका आशी ते खातीर पळोवन जावं तें खंय फुडें वचून जावं कशी फुडें शिकता आशिल्ली हें आतां पुरो हें आसा पळय आतां उल्हाणाचें न्ही हांव ते मार्केट हांव कडेन पळोवन शिकिल्ली आनी हाडू दिनाची ते हिरा बिल्ड कडेन पळोवन हें पुरा करूं आसना हें पुरा हांव अशी पळोवनूय शिकिल्ली जाल्यार थोडे बेसीक बेजीक आमकां क्रेज जालें म्हळ्यार आमगेले हाडली तूं तुगेले महिला मंडळ म्हूण आशिल्लें थंय वय थंय एक 3 म्हयन्यांचे त्यांनी तालुकान दोकून कोर्स एक तालुका एक समाज मंदिराक शिकोवच्याक दिताची कसं उल्हाणांनी तांणी दिताची आमकां शिकोवचे एक टीचर अपॉयंट केले पुरो म्हूण आयिल्ले त्या वेळार तेच हांव शिवण आनी हें करच्याक बेजीक 3 म्हयने कितले शिकोवचे जाता तिणें काल आमकां ते क्रोशा कशी करचें आनी 3 शिवण शिकोवन दिलेले तेणी दिसले तितले आदारार हांव इतलें केलें पुऱ्या मस्त केलां शिवण तशीची 3 म्हयन्याची आता सान असता 3 महिने भितर तुमगेले क्रिएटिव्ह सृजनशीलते देखून तुम्ही इतले सगळे केलेले सान असताना तुमगेले अम्माले सपोर्ट आशिल्ला ना तुमकां इतले पुराय करूं जालें ती मस्त फूल जाता आशिल्ली तेन्ना आम्हाला सान दाखोवन आमकां फुलां माळ एक करचेक पांडुरंगाल देवस्थान लागींची ते माळ करचें घेवन जावचे 2-3 देवा दवय पांडुरंग रुक्मिणी सत्यभामा 3 मूर्ती ते 3 मूर्तीक 3 माळ करची आनी जावची आमगे ते मस्त फूल जाता आशिल्लें इतली की वेरायटी फूल जाता आशिल्लें आम्मान वयल पुरे तशी ते फुलां माळेचे येयले मागीर सदां भजन केले शिवाय आमकां जेवणा वाडूना म्हणटा तशी भजन करूं का तशी ते भजन क्रेज आयले वय मागीर रंगोलेनी घालका म्हण तिका आमी आशी तेन्ना आमकां रंगोली पिट्टी म्हळ्यार एक धवी मात मेळची कलर्ड आशिल्ली तशी ते एकली माई देवस्थान एकली घालता आशिल्ली तिणें घालता म्हणटा तिणी एक वर्सा एक फावटी रंगोली घालती एक्या वेळार ती घालता म्हणटा धांवन अशें बशी हांवें नाकानी पळोवचें कशी घालता पळोवचें ते पुरा मनान तूं आशिल्लें जाल्यार ताका चान्स मेळ्ळें आशिल्लें मग पुरा चान्स मेळ्ळें वाडी जाता असं सान असताना बलिष्ठ जावन आशिल्ले वय ते अशें आशिल्ली ती मनान म्हाका हें करूं जालें प्रती एका व्हेरी नायस लायक ते सपोर्टच पळय आम्हाले पुराके चेडवान पुरा शिक्का म्हूण आमी 5 जण चेडू 4 चेलियो एक चेल्लो वय जाल्यार 5 जणांक एक न्ही एक टॅलंट आसा आम्हाले निमती मार्गदर्शन आम्हाला अम्मा म्हळ्यार तितली तिका अशें शिल्की मस्त सकट शिक्का म्हणटा ती 16 वर्स भितर ऑलरेडी केली असं चेडू व्हेरी गुड गणपती चित्र गणपती देवाले चित्र इन्विटेशन कार्ड आमंत्रण पत्रिका सुकून पुरा गट्ट करून चंद कोन तुम्ही हें केलेलें आसा डिस्प्ले केलेलें आसा तें पुरा करच्या तुमकां प्रेरण कसली ते कसं गणपती न्हय एक गणपती म्हळ्यार सान दाखोवन मोग कितली केला तुम्ही अशी सदां 14,000 म्हळ्यार सान म्हळ्यार तांणी समेत आसता वय मस्त काला कितली पेशन्स जावका ते कट्ट करी हें केन्ना सुरू केलें कामां हें तशी बरें तशीची इन्विटेशन येता ऑडियन्स ओ हें पुराय मुर्त्यो हें पुरा मूर्ती चेष्टा भारी चंद ताका एक 7-8 कडेन एक्झिबिशन जाल्लें वय टीव्हीन येयला न्हू टीव्हीन तुवें दाखयला तुगेलें हें आकर्शणीय आसा हें हव्यास वय
तें तशीच उडोवच्यानाची गणपती म्हूण एक मना पयर घालूंक बेजार जाता रनिंग घालूंक बेजार जाता गजेटाचें ज्ञान तें कसं करूं जाता तें ताचे खातीर गणपती ओट्ट केली ओट्ट करून इन्विटेशनां राशी धाडली आनी आतां मग काही दवरचें म्हणलें गणपती कट्टुकोन घेतले कट्टुकोन ओट्ट केले हे कट्टुकोन कसं करचें म्हणून शीत हाडसूचें स्टार्ट केलें शीत हाडसून जातरी मागीर येवन उतर दवरचें हाका भितर 10 जाणांनी पळोवंक ना म्हण दिसलें तशी एक आमगेले समाज मंदिराचें एक हें आशिल्लो मनीस आशिल्लो तागेले वचून निमगेतान एक्झिबीट करी म्हणून अमरनाथ शेट्टीन दिव लावन हें केलें तें एक्झिबिशन ओपन केलें व्हेरी गुड तेन्ना मागीर कितली 1750 आशिल्ली तितलेंची तेन्ना जाल्यार तागेलो लायक सपोर्ट म्हाका केलो ताणें खुशी जाली मस्त जाणांनी येवन पळोवन चमकलेंची हय ते कंटिन्यू मागीर कशी तूं ओट्टू केलें इतलें कोणाले पुरो जनाले निमगेले इतलें येत न्हय आतां कशी म्हळ्यार एक एक इन्विटेशनाक 8-8 आसता गणपती मागशी मुखारी भितरी भायरी पुरो आसता मदीं तें ट्रेंड येयलें एक इन्विटेशनाक तूं उणें म्हळ्यार 8 गणपती मेळटा सेम केलें तुका तानी ओडी आनी मागीर बाउंड दिता आशिल्ली म्हाका आमो दिता आनी एक कलेक्शन करता म्हूण कळ्ळें कुर्ले जन हाड दितले ना जनान कोणें मस्त हाड दिली म्हळ्यार आमी म्हळ्यार ते कुर्ले डिस्पोज करताची म्हणटाची नेबर्स जाले निमगेता तशी म्हणाली मागीर आमी काण दवरताची म्हणाली केलो जन वय तशी मागीर हांव फोर्स करनी कोणाक मागीर एक फ्रेंड आसा उडबेरेन ती विद्याका तिणें दिला म्हाका समज तांणी म्हळ्यार तांकां देवस्थान आसा बट मम्मान ते म्हणून पुरो जन सांगता तांकां बर्थडे गणपती रायटिंग मस्त दिला म्हाका मागीर हांव विंगड गांवांक गेल्यार तशी मस्त जाल्यार निम्मून घेतले गुर्त जाल्यार तशी पुरा आतां जावं शिर्शी म्हाका एक 3-4 बायल आनी मस्त दिले गणपती तांणी दोन घेतिल्ले की कसं जाल्यार म्हूण बतना ह्यो तूं अशें करता जाल्यार तुका दिताचे आमी म्हूण तांणी हाड दिले तशी ते चड जावन 10,000 धरले 10,000 जातरी मागीर सोणी आशी म्हाका एक रेकॉर्ड करका म्हूण एक लिमका एक इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स एक गिनीसा वचका म्हूण जोर आशस म्हाका जातकीन हांव गणपती गोतू तशी ते आशेक हांव ट्राय करता आसत एप्लाय केला फुडें वेरी तें आतां वोकास कलेक्ट केलें मागीर हांवें कोणाले रेकॉर्ड आसल्यार ते तशी आतां 14,000 धरला ते आनी 4-5 अणसूचे आसा दवरला घर कडेन काण दवरता कशी म्हळ्यार एक कट्टुकोन एक अंत घालून दवरता कवरान घालून दवरता मागीर पुरो पातलान बेसका ते अणसूक जाल्यार म्हळ्यार म्हाका वेस्ट जावचें ना जाग आनी त्यात ब्रावन बेज आसल्यार रेड बेज कॉपर बेज एका लेखाचे 25 अर्द घंटा मागीर ते जाग वेस्ट करन अशी अणसूच्याक एक अर्द घंटा लागता एक शीट करता आनी 1 घंटा लागता थिंकिंग मस्त जावं आलोचन कोर अशी म्हाका हांव अणसूक मामून चेडूं येता आशिल्ली नाका ते चंद जायना मागीर आकाल दोय म्हणटा तशी तशें म्हाका दी हांव अणशिता म्हूण थोडेची नाका गो चेडा ते चंद जायना हांवें अणसूक ते म्हाका एक समाधान जायना कोणें केलें लायक विषय आनी टीव्हीन तू न्यूज पेपरान तू विषय म्हणलें पेपरार येईल पुरा वय हांव दवरलें तें ना व्हड हांव आयकलें ते विशय ते जनान कसं म्हणलें तुमगेले ते आर्ट पळोवन हें एक कला उट्ट कोन स्टिक कोन दवर वय ते 16th एक्झिबिशन करता मस्त जाणा बारी खुश जावन पुरा तुम बामना बँका काम वय ट्रान्सफर जावन मिलें तें एक पाटी हांव देवस्थानां करतना मस्त जाणान बारी चंद कोन्न एप्रिशिएट केलें येवन केलो जनान आड क्वेश्चन हिंगल्ला कसं करचें इतलें ओट्ट कोन्न तुवें तशी आनी तंतू ते गणपती आसूं हें गणपती आसूं मागीर हांव सांगलें खंयचे गणपती म्हाका मस्त नॉलेज ना गणपती देव म्हळ्यार खातीर हांव ओट्ट केला तुमकां तांकां आयडेंटिफाय करूं असलें पळयाची आनी खंयचे गणपती फुल्ल एक्झिबीट केला म्हण केलो जाण तशें गेलो केलो जाणां खुशी जाले देवा जावेत तूं आमकां एक दिसान बैसून कसं करची पेशन्स आसा पयलीं स्वाम्यांक कितली खूश जाली म्हळ्यार तांणी 2 निमिश राबलींची राबून नारायण म्हूण पांय पडलेंची खुशी जाल्या तांकां आनी जनाला म्हणायची हें सुलभ हें काम न्हय रे आनी तूं पेशन्स जावका कॉन्सन्ट्रेशन जावका एक दिसान गणपती कट्ट करतना आनी कट्ट जाल्यार तिका बेजार तितली ताळमेर करका तें अदची आय अप्रिशिएट तुगेले ताळमे खंडीत अप्रिसिएशन बारी खुश जालें समय म्हाका एक समयान पळोवका म्हण आशिल्लें तें चान्स मेळ्ळें आसा लायक विशय तशीच येता व्हंकला शिंगारचे
वय तर ह्या एक बदलचे एक संप्रदाय कला वय हे कशी सुरू केलं त्यावेळी तशीची कसं आमगेला काय कोणी बॅकग्राऊंड ना वय आता मेगेला ना मग आजी ना अम्मा कोणी करता कोणाय ना मग कसं म्हळ्यार एक पट हांव म्हणली पळय आमगेल्या गांवांत तू एक मम्माला दुवेक एकी दूह नांव दिसतानी तशी तांची मस्त अशी उजवाडी कोत म्हणून सगळी गांवां सांगला तांनी तेसू सकाळी राजीव गांधी म्हणलो हा. कर्फ्यू फुल्ल साऊथ केंद्रांतू कर्फ्यू नी इंडियांतू कर्फ्यू वय कडेक तांगेले वरण बार्सोन जाल्ला वरण बार्सोन येवक जाल्यार कर्फ्यू जाल्ले तेंका कॅन्सील जाल्ले बसीच्या स्वाणांची मंडल सिंगल सीटेल बसारस ಕಾರ್ ಮಾತು ಕೊಚ್ಚ ಸೊಡ್ತಾಚಿ ವರಡಿಕ್ ಮುನ್ನ ತಂತು ಆನು ಅಮ್ಮ ಒಕ್ಕಲ ಮೇ ವರೇತು ಆನು ಅಮ್ಮ ಮಗ ಬೈನಿ आणि ड्रायव्हर 5 जण मात्र विंगडकोणाकी दिनची एक कार त्याने वरलीन पुरत जन त्याने येयली चंग आमगे तरी त्या काही म्हणून करायचे मुडबिद्रे वय त्यान म्हाका वरडी जावन एक 3 जळ जातरे वय ते तिक सिंगर्सूच्या कोणेय नाची ಒಕ್ಲೇಕ್ ಪಾಪ त्यांनी ते ऑडियन्स ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ कोणाके ಕಾಸ್ ಮಾರು ಗೊತ್ತಸ್ ನಮ್ಮ बकलेक पुरा जन एकला तोंड पडवी तसंच पुरा जन कसं करचे म्हण कळना त्यांना हांव मेगेल मांगेल वयसून आशिल्लें हांव म्हणलें हांव वचून सिंगर्स मग तुका गोतस म्हणायची नाही म्हाका सिंगर्स इला हुಡುಗ असत म्हाका सिंगर्स इतले ना त्याच्या आधारार हांव एक ती कास मान येवचें म्हणलें मागीर चमकलें हांव कसं करचें म्हण वतना पिन्न ना क्लिप ना सूत ना आडवर ना चमकले धैर्यारी कडेक ते वचून मम्मा लागीं म्हणलें एक वेस्ट हाड दी म्हाका आनी हे वेस्टीन एक आडवर केलें आनी तिका एक कास मारली म्हाका मारल्यार आजार तांगे लागीं थोडी पिन्नांनी घेतले आनी तिका एक व्हंकल कोन्न सोडली तेन्ना म्हाका मनायली हे विद्येक शिकूं का म्हण प्रोफेशन म्हण न्ही एक विद्या शिकून दवरका म्हण तशी कसं करचें म्हूण एक दीस हांव म्हाका सिंगर सिरियल मागीर चमकली मागीर म्हाका एक पट सांगून दी म्हण प्रोफेशनाच्या भंय आसता ना तशी तिका इतकी ना म्हूण म्हाका आशिल्लें मागीर तिणें म्हाका सांगून दिलें एक पट सांगून दिलें ते शिकलें हांव तेजे नंतर ताचे ती व्हंकले सिंगर्सूची शिकली अगत्य असतं त्या एक वेळार वेळा एक जावं ती एक विद्या मागीर आम्हा सांगचे विद्येक ती एक शिकून वयसर का म्हण व्हेरी गुड गोत्तस का म्हण तशी भारी खुशी म्हाज्या अम्माक लायफ करता सॉन फुल्ल मालचे ते तशी व्हंकले सिंगर्सूचे शिकली मागीर सॉन फुली तशीची मागीर अक्काक गुरबिणीक मळताना फायनल इयर एक दीस एग्जाम म्हाका फायनल ताजे कडेन तिका मळताना पळयता वाजलें कडेक ते मागीर शिकता म्हूण मना आयली म्हाका इजीशी दिसलें म्हाका जाल्यार शिकची कोणा लागीं ती माण चमकली आमगेले हेळ्ळी म्हळ्यार हेळ्ळी थंय कसं ना कशें शिकचें म्हणून एक दीस एक माय येयली मागेल घर कडेन एक थोडे फूल आशिल्ले तेन्ना मागीर भयणी कशी एक मात्याक पळय मायन एक फोटो काडलेलो ते फोटो ते मायेन पळयले आशिल्ले ती एक दीस आयली मागेले सोन्नेक सॉन फूल माळकाची गुन्यांना म्हूण म्हणली म्हणजे फुलारचें नांव तेन्ना कसं म्हाका गोतना बाबा म्हूण म्हणलें हांवें ना तू कशीपणी करता गोतस तू योची म्हूण हांव आतां कोडयालची सोयरी आमी गेल्ले मर्याद वत्ता शिक फूल हाडून जालां तूं येवकाची म्हूण कडेक जायत म्हणलें चमकली तिका अक्का म्हणल्यार ते हुಡುಗ साका आफ्टर 2 years ते 2 वर्सां फूड अक्का म्हणलें देरा चमकली कसं की एक कोण चंद कोण मान सोडली तिका इतली चंद जाले म्हळ्यार हे कोडयालच्यान निमगेली खंय नको येयली ग्रेट तशी त्या मागीर केन्नाय म्हणचे आशिल्ले आमगेले मर्याद उरयली तशी ते शिकिल्लेक मना आशिल्लें न्हय वाडी तरी नेबर्स केली आनी तांकां माळूक चान्स मेळ्ळे तशी कंटिन्यू जालें आंबार घालचे आंबाड घालची तशी पुरा पळोवनची तुका इंट्रस्ट आशिल्ले न्ही वय कडेक 98 आमगे लंगाळ चातुर्मास दत्तना सांची पुरा म्हणलें पळयलें ते मागीर तीन म्हणलें तूं मेगेल वटी यो गो शारदे सॉन फूल माळूक म्हाका एक धैर्यक दत्ता म्हण तशी तीन म्हाका शारदे सॉन फूल माळप समज ते तिका लागीं मस्त क्लोज शिकले हांव चंद करचे कशें म्हूण चंद्रकला म्हूण आशिल्ली ती
आता नेक्स्ट गेले री मिली ती 3 वर्साची येणी तिगेल बहिणीने हांव म्हणचे दोगांनी या साधारण कितले वर्ष चुकून करता असं तुम्ही 32 इयर्स आमगेले शाळेत जावन तंतू 4 वर्स तिक गोतना हांव माळच म्हणून मागीर म्हाका पयली 28 इयर्स तकून हांव माळचस खंयची गांवां गेल्यार हांव येता तशी ट्रान्सफर जावन ती एक योग सोडून येत म्हणून म्हाका आशी 2 फाटी चुकला म्हाका वले येवन शारदे तशें शेंगारचे एक म्हाका कसं की नसीब बरें म्हणलें सगळें तशी ती खुशी जाली कितें मेगेल्यार हें पळोवन तशी येवक गो तुवें मग तीन एक चान्स दिला ना दोन्ही शारदेक आमकां माळो एक चान्स चान्स असो योग तर तुगेलो खंडीत देवाल दे हय. आणि तशीच फॅन्सी ड्रेसाक चेडवांक वय फॅन्सी ड्रेस तशीची फस्ट आमगेल चेडवां तुम्ही फॅन्सी ड्रेस तशी घाला ना वय वय भाग केला वय प्राइज काढला हो फस्ट प्राइज काढला कसं जाल्यार केला कसं घाललेलं ते बंगरा अंगडी येद्रा पळय फुडें बंगरा अंगडी येद्रा एक तांणी वीक मोगतलशी आसता पळय तांणी ते धुळी व्हरता न्हू धुळी आमगे हिंगाला येद्रा बंगरा अंगडी आशिल्ली ते तांणी येवन ते धुळी पुवर व्हर न्हू ताका कसं घालता थोडे बंगार मेळटा ते बैल म्हणचे ते करता ना तिगे लोटी एक चल्ला आनी एक चलये चेडे तशी तांणी तिगेल लागीं रावचें ते कसं की तिगेल मागताय पुरा कसं केलो खर्च आसता चेडो म्हाका एक दीस दिसलें मागीर 2 चेडो आसना हांव तेंच करता म्हूण फॅन्सी ड्रेस ते केल्लें हांवें तशीची ती अंगडी गेल्या वरी तशी केल्लें हांवें म्हळ्यार स्टार्टींग स्टेजार ड्रेस करता तशी ड्रेस केल्ले चेडवांक बरेच पळय दुर्बळ अशी तशी ड्रेस केल्ले सान्ना चेडो गेले ते एंट्रन्सार दाखवून तशी मस्त अंगडी बगला केल्ल्या वरी कोण स्टेजार ते चमकली फस्ट प्राइज तेन्ना तशी मस्त पट केला फॅन्सी ड्रेस चेडवांक खर्च शिले गेले मोडे विंगड चेडवांके वेंगेली चिली एक 1.5 वर्सारी शारद केले वय तेन्ना सॉण फुलांनी मांडणी तिका हट अण्णा खर्चान म्हाका कर म्हूण कसं करचें मागीर ती काय करचें आशिल्लें ती एक्चुअली तिका प्राइजांनी आसना तांचो मग ते तितली सान फ्रेच जर ती गेल्या इंटरेस्ट उमेद अण्णा उमेद म्हाका कर म्हणून लायक तशीच सुमार तांगेली एज येऊ थंय ती प्रति वर्स करतशिलो हांव तिका पद्दे सांगतशिलो वचून स्टेजार ती हांव सांगता म्हूण पूर गमळा आयकना सगळें काही सांगून तुम्ही करचे पळो न्हू आम्मान करचे पळो न्हू तुवें करतशिल ना दुवे करता उमेद मस्त आशिल्ली तशीच तुमागेरी रंगोली ते कशी घालता रंगोली तेंची फस्ट बर्डे वर्स तकून म्हाका तू ना रंगोली घाला चुक्की की फ्री हँड घालता फ्री हँड घालता वय कॉम्पिटिशन पुरो फ्री हँड ना चुक्की घालक फ्री हँड पुरो हांव तेका रोबाक घालची ते सगळें घाला वय ते म्हळ्यार चुकी घालून बसचे टायम कॉम्पिटिशनात फूड वत तशिली प्राइज वर्स तकून वचचे स्टार्ट केले पळय हांव म्हूण फस्ट एक अनुभव थर्ड सेकंडांनी मेळ्ळा मागीर घालता घालता 1-2-3 फाटी पुरो प्राइज मेळ्ळा फस्ट प्राइज मेळ्ळा मागीर रांदी घालताची आता तुमकांची जज कोणा पळय आतां म्हाकाची तीर्पुगार जावन यो म्हणटाची तशें हांव आतां घालोवचें ना आसा रंगोली पिशवी जोर आसा घरा बगला घालची एक पिशवी आसता कलरांनी घालचे कॉम्बिनेशन घालून चंद आसता एक 7-8 दीस सोडता वायट जाले कुठले आनी घालता तशी उल्लनाचे शिवण मस्त केलेलं असतं वय उलना ते हांव म्हणलें पळय 3 महिने तुमगेले आमगे कोर्स येईल म्हणून वय सांग तेन्ना पळय हें पुरो असल तांत आमकां शिवण मातशें केलें वय रेज एक शिकलेलं आहे ज्वेलरी ते तुम्ही वय यांग करून हें शाल हांगा पळय हें शाल तें मागीर तुम्ही पेपर कट करून चंद फुल वय त्या मस्त आत्ता आमगेले भिक्षकांक वय एक सांगो एक घरा बसून कसले कसले शिकयता वेस्टाचे ना पळय हें इन्विटेशन पेपराचें मागशी पोर्शन हें एक इन्विटेशन बरं आजेन येतो पेन स्टँड करूया चंद करून वेस्ट करण्याची ते फोल्ड कर का वय कितले फोल्ड केले हे 4 फोल्ड न्हू अशी ऑडियन्साक 4 फोल्ड जाले 1 2 3 4 आतां कशी चोपा साड्डे 1 त्या वेन 4 वय 2 तेन्ना 4 भाग जाता न्हू तुम्ही स्कूलान चेडवां शिकयताची न्हू वय वय
तंतू सता नमुनेला असं क्राफ्ट पळोवन तुमकां आपयले वय वय म्हाका हांवें गेले नणन लेखतले ते स्कुलान तूं टिचर आशिल्ली तिणें ते कशें यो आवने ताजे कॉर्नर कॉर्नर फोल्ड करतात ते एक स्क्वेअर ಅಂತಲೇ दाखयते सुवैरी हां अशी ओके ओके हां अशी केल्यारी वायट येता थोडे अशी केल्यारी ब्लू जाय जाल्यार ब्लू आतां आमकां ब्लू ब्लू करचे ब्लू जावंक न्हय हां अशें जालें न्हय कळ्ळें न्हय हां हां आतां अशें फोल्ड करचें मागचे फोल्ड मातशें फोल्ड करचें आनी आमचे भितर रिगोवचें ओ हो हो तें जालें हां अशें एक लॉक जाला पळयलें तुका जाय जाल्यार आमचे भितर एक कलर पेपर दवर खंयचे कलर तुका तें वायट नाका तुका रेड जावंक म्हूण दिसलें रेड पेपर आशिल्लें आमचे भितर दवरना तशें करूं फिक्स जालां आमकां हांव येल्लो दवरलो हां हां फुडें ते कातर दवरना पेपर दवरलेले हां 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 ओ जाला पेपर पेन स्टँड हें आतां ती 5 करतली हां अशें आनी तशें एका हे कितले एक इन्विटेशन कार्ड हाडलें वय न्ही सहज मातशी पोर्शन इन्विटेशन कितले जावपाक सहज जावंक असो वय आतां एक आनी ती एक मेळटा न्हू मातशी सेकंड सहज जावंक जावपाक वय हां हां तशें पळय हें इतलें जालें न्हू हें पुरें शेणशील वय ते कशें फेविकॉला ना वय फेविकॉल आयलो हां आनी सुन दाखोवं की हां. 2 दाखोवं की कंप्लीट एक कोण दाखय जातली जाता हो अशी लावपाक लायल न्हू तुवें हां जॉयंट करता वचचें ते दवरलं समोर दवरका वय फेसिंग जावन हो 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 शेणशील वय अशी अशी हं. आनी चिंता वचचें सय कळ्ळें कळ्ळें हां पळय वय कळ्ळें कळ्ळें हां तशें आनी ताका मागीर ताका बेज करचें आजयेची हो 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 वय कितलेची इजी जाता आनी तुका चंदय दिसता संदय तेका कोणाक अशी चेडवांक न्ही हांव आतां आमगेल्या अपार्टमेंटाक चेडवांक कोणी बर्थडे म्हूण स्वीट आनी घेवन आयल्या रे तांकां सान पुरो दिवचें तांचे भितर एक 2 पेन की पेन्सील की घालून दिवचें खुशी जाता हय तशी लायच लायच मस्त करूं जाता तसलें मस्त आयटम करूं येता पूण हांवें तशीची हांवें ताजेच पुरो हय विंगर शेप वय तशी मस्त नमुन्यांची आसता 7-8 नमुन्यांची रान्ना घालून दवर वय गट्टेस बारीक गट्टेस वय हय हय कांय जायना वायट जायना तें आनी ते कार्ड लायक आसना तेच हाड तसं मस्त मेळटा न्हू म्हाका म्हळ्यार गणपती कधी इन्विटेशन मेळटा न्हू वय ते वायट करचे वय तें वेस्ट करची वय तें यूज करता हांव शिपेरसा कुराक यूज करता क्राफ्टा यूज करता आनी चेडवांक क्राफ्ट शिकयता म्हाका जावंक जाता तें म्हाका शिकोवचें थंय हान आसनाची तें राउंड आनी करूं पुरो जावं वॉल हँगींग करता न्ही तेन्ना हांव हेंच व्हरचें सन पुरो एक 25-30 कट्ट करून व्हरता पेपर फुल्ल केला न्हू तुमी वय फुल्ल मस्त केल्यांची हार्मोनियम शिकवा दितात वय हार्मोनियमाचे हांवें तशेंची तेची समाज मंदिरांत त्यांनी आनी कसली ऍक्टिव्हिटीज करना आंध्र समाज मंदिर परमिशन कॅन्सल करतात तालुकाची तेच कसली ते विद्या मस्त जावका खंयचे कटिंग क्लास निटिंग क्लास हार्मोनियम क्लास पुरा असल्यार मात्र त्यांनी ते कंटिन्यू जाता नाजाल्यार कंटिन्यू तांगें कसं गव्हर्मेंट मेळटा ते मेळना हो 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 तशी त्यांनी पाप ते करता आशिल्लीची तशीच ते येयले खंयचे हार्मोनियम क्लास तेन्ना हांव 8 क्लास आमी त्यांनी 12 चली सरवलेलीची क्लास आतां वाजिता म्हळ्यार हांव आनी एक क्लास त्यांनी आमी 2 जाण 10 जाणांक सनी वतना ते शुद्धी सोडल्या त्यांनी तेन्नाची आमगे ते म्हळ्यार एक हार्मोनियम हाडली सान ते कंटिन्यू केले हांव भाऊंद भजन करता आशिल्लीची हांव वाजयची आशिल्लें हार्मोनियम तशी म्हाका भजन सांगून वाजू कशें दवरची केन्नाय म्हळ्यार दुसरें वाजून अभ्यास जाल्ला ते मना आशिल्लें शिकून हांव वडी दवरते वाजयत आशिल्लें घर कडेन हांगा येयली तशी म्हाका एक चान्स मेळ्ळें केलो भजन मंडळी चलवट हार्मोनियमच्या आसतनाची
त्यांनी एक मामान सांगलें तू गोतच न्ही वाजी गो तू बैसून बग्गी काम कोणी हो एक्या दिसांनी सकाळी वच्चें ओग्गी ओग्गी ते एक अवकाश बरं. मेळ्ळो एक तें एक अवकाश मेळ्ळो म्हाका केलो मंडळीची हांव वाजी तशिली केलो पापाची पर्सनली फर्स्ट सांगतलें की वाजी तशी मागीर मागीर पुरा मागीर तशी करता करता आकाशवाणी थंय ते एक बच्चे चान्स मेळ्ळा आणंक तीच वय वय मागीर ही सदां मंडळी जाता तांणी पुरा शिकून येवचें स्टार्ट जालें मागीर वाजू म्हूण मेळनाशिल्लें वय तशी मागीर घरकड मात जाली कडेक मागीर ಕೆಲವು ಜನ ಗೊಜ್ಜವನು ಹಾರ್ಮೋನಿ ಗೊತ್ತಸ್ म्हणू ಕೆಲವು ಚಿಲಿ ಹೇಳಿ ಚಿಕ್ಕು म्हाका ಗೊತ್ತशिल तरी शिकयता व्हड व्हड परीक्षांनी दिवच्या म्हाका गोतना बेजीक आनी एक रागू म्हाका शिकयली एक रागू चारी पद्य ते पुरो तांकां शिकोवन दितशिली एक 6-7 चिली शिकलेंच होय तुम्ही भजन हे म्हणताची ना एक भजन म्हणत की एक भजन म्हणता घेता एक पुरंदर दासाली ಮರೆಯ ಬೇಡ ಮನವೇ ನೀನು ಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯ ಆ ಮರೆಯ ಬೇಡ ಮನವೇ ನೀನು ಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯ ಯಾಗ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಲೇಕೆ ಯೋಗಿಯತಿಯು ಆಗಲೇಕೆ ಯಾಗ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಲೇಕೆ ಯೋಗಿಯತಿಯು ಆಗಲೇಕೆ ನಾಗಶಯನ ನಾರದ ವಂದ್ಯನ ಕೂಡಿ ಭಜನೆ ಮಾಡು ಬೇಗ ಮರೆಯಬೇಡ ಮನವೇ ನೀನು ಪ್ರಿಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮರೆಯಬೇಡ ಮನವೇ ನೀನು ಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯ ಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಘೋರ ದುರಿತ ವೆಲ್ಲನಾಶ ಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಘೋರ ದುರಿತ ವೆಲ್ಲನಾಶ ಪರಮ ಪುರುಷ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಪದವಿ ಕೊಡೋ ನಾಥ ನಯ್ಯ ಮರೆಯಬೇಡ ಮನವೇ ನೀನು ಪ್ರಿಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮರೆಯಬೇಡ ಮರೆಯಬೇಡ ಮನವೇ ನೀನು ಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯ लायक राग असतो लायक आशिल्लो भार लायक आशिल्ले आता इतले सकळे भजन म्हणजे हार्मोनियम रंगोली सोंडफुलं हे पुरा काम मस्त असता क्राफ्ट सगळा कशी ऑर्डर हे पुरा करतना तुम्ही कशी टाइम कशी मॅनेज केले समतोल कशी कोण गेले कशें जाता जाल्यार एक ओगोगी करची कसकी एक शक्ती दिल्या देवान वय ताका प्रति निमिष निमिष हांव थँक्स दिवची देवा बड 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 करची एक ते कसकी कशी म्हण म्हाका गोतना कशी मॅनेज जावन वता नवे तांतू भितर चरडू मागी आता मांय काही पुरो पडून घेवंक ताजे कडेन सकाळी 9 गंटे वचका त्या क्लासाक 9 गंटे क्राफ्ट शिकोवच्याक वय असे 9:50 स्टार्ट जाता क्लास तितले भितर वचून येता 12:50 जाता मांयक 1 घंटे भितर रांदप दिवका जेवण दिवका तुका हॅट्स ऑफ म्हूण सांगता इतले सकळे काम करनी हे करता पुरो जेवया आजी खातीर तुमकां एक काम वाव ग्रेट असं लायक विषय जेन्ना आमकां तो शिकच्या मस्त पाठ मेळटा तुमगे लागीं आमगेल काम आमी कोण घेवन तेतले इतले कोण शिकूनय तुमी आम पुरो आतां भजन सांगुयात म्हणून वचचें मागीर हार्मोन वाजू गोतस म्हणून वचचें ते पुरो ना आमगे लागीं आतां सायलंट हांव ते देवस्थानाक गेले मागीर आमगेले 2 पुजे मात्र एक भजन सांगची केन्ना असं लायक विषय आता तुमकां इतले सकळे करच्याक तुमगेल कुटुंबा विशयांत आयकुकाचीच निमगुकाचीच तुमकां इतले सपोर्ट दिलेले गोमनाल फुल्ल सपोर्ट कसं नाही ते जाय म्हणून वेस्ट खर्चूचे न्ही म्हणून हाती पुरो कोरक जाल्यार हाडका न्हय नुस्ती करून कोण कसले दवरचे गो वेस्ट न्हू ते म्हणी आदी ते म्हण तशी केसन शिकता म्हळ्यार नाका म्हण सपोर्ट लायक फुल्ल सपोर्ट तांगेले
ಇವನ್ ಚೆರಡು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕರ್ತಾನೆ तितले सपोर्ट दिलेला ना आजी मना खुशी जास्त ಖಂಡಿತ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇವನ್ ದುವೇನ್ ಕರ್ತಾಂದಲ್ಲ ರೀ चरडू कसं करतात तुम्ही मागीर चिल्लेले यें कंप्युटर एनिमेशन केलं तिने कामा पेटयनी आम्ही राणी ती अशीची पूरा आमची वाळी बुदंतीस ती काय येत वर्डी जाऊन एक चेरडोदल्ला पहिले चल्लो अमेरिकास इंजिनियर जाऊन तका एक चिली चेरडस तो तशी आर्टिस्ट लायक तो आता इथे कंपनी पुरा गेले एन्युअल डे कनी केलं तकाच फस्ट रेज क्राफ्ट चल्ल तो पेंटिंग करता मागीर नाटी तशी ते पुरान पेस लायक असणारी कसं ते तलांतर जाऊन हेरिडिटरी मागीर इंजिनियराचे आर्टिस्ट ती ऑल इन फॅमिली इकडे फॅमिलीन तो असायची आता इवन मागीर जावंय जाल्यार तशीची ड्रॉइंगांनी करता हय असं सिंगर हय पद्यांनी सांगता चंद्र एक लायक एक देवान एक संबंध कोण दिलो दिला होय लायक विषय होय मागीर बांगना साईड जाल्यार मागीर दाखली नॅन देख सुमार रूम आशिल्ली आमचो बरें मागीर मस्त करून मेळ आता आमगेल्या विक्षकांक तुमगेल्या ह्या पुरा शिकिला ना चेरडू हांक सपोर्ट करका नामे शिकोका आणि त्यांनी विकसित कसे जावेत म्हणे तुमगेले दोन संदेश फस्ट कसं म्हळ्यार सेल्फ सॅटिस्फॅक्शन इतली पुरा हांव केल्लेलो बरें म्हाका कसं खुशी जाता मनाक म्हाका देवान इतली पुरा विद्या दिला ना ते शारदेन म्हणून विसरना एक निमिष विसरूना चेरडू आनी पळय हें पुरा शिकल्यार लायक चल आतां सगळो दीस मोबायल घेवन बसता न्हू चेरडू ताजे बदला सांग कसं तांणी कोण बसल्या पळय तांगेलें मन डायवर्ट जाता विंगड विशयाक एक आनी तांगेले बुद्धांतीक भितर आसले ती एक्सपांड जाता वता केलो मागीर शिकू तांचो 40 चेडू आला तो 40 चेडू हांकां इंट्रस्ट ना ते शिकूक न्हू हें म्हूण शिकताची केलो चेडू तशी न्ही तूं उमेद शिकून आनी की तांकां कसं करूं जाता पळयताची तांकां मागीर एक टेस्ट करता हांव ते दोन्ही टेस्ट करून आमकां परमिशन दिला ते टेस्ट करतना मॅडम हांवें विंगडा कोर येतले की तू शिकयले न्ही हांव शिकयले एक आयटम दिता हांव करूं जाणां करूं तांतू क्रिएटिविटी कराची मागेलो पयस चंद फुल मार्क दिता म्हणजे ते करता आतां हांव आनी तूं स्टिकर मात आनी शिदा जाल्यार तांणी आनी कसं की कडेन शिदाची ना ते वयर लेस दवरताची ते केलो चेडू हांव पळय तांतू उमेद येता हांव तांकां म्हणत तो ऑल हँगींग आनी मस्त शिकयला हांव तांकां तुमगे ती तुका एक बर्थडे आसा म्हणल्यार केक चेडा तुमी करात डेकोरेशन ऑल हँगींग एक लेखाचे कोण एक 5-6 दवरचे ना असल पळय पेन स्टँड कोण बर्थडे येयना पुरे जाण एक गिफ्ट दिवचे तांकां दुड्डय व्हरता तांकां आनी आमगेले चेडांक केल्ले म्हण एक सॅटिस्फॅक्शन तेचे पेरंट्सांक येता ना आनी त्या चेडांक केलें फुडोन आनी एक पेरंट सांगता पळय तीन केला पळय तुवें ते शिकय म्हूण सांगता न्हू शिक तूं म्हणटा तेन्ना त्या चेडाक उमेद येता तशी वायटाक वचचे बदला टायम चेडू जाल्या कसन कसन केलचें अगतीन यूज ना त्या पुरी कितली की असं शिकचें काय हें पुरा आणि न्यावन सांगून म्हाका शिकू असं म्हाका बरोवचें आसा म्हण आसतना तांतू भितर ते टायम करून असेल करता सपोर्ट फस्ट हावसून करता करेक्ट सगळे उमेद हावसून दिवका ती काळजी घेवपा शिकोवचें हें कश्ट घेवपा त्या पुरा पाणी घेवन बसता म्हण आयल्यार गेलें हावसूल सपोर्ट जावं काय चेडान वयर येवका जाल्यार फस्ट मागीर फायनान्शियली पासून सपोर्ट कर तशी आमान परू जायना पळय तशी आय कशी वय चेडू हांव सपोर्ट करचें हांव माना नाही खंडीत खंडीत चंद संदेश दिला तुम्ही आमगेले शिक्षकांकय वय चेडू हांव गेल्यार आर्ट्यांकय हो एक पळयनी आमी एम्ब्रॉयडरी तुमी केलेला पुरा कोण काय 10-20 वर्ष जालें हें मिरर वर्क म्हणून गवनारी तू कन्नड जावन शिवची भितर ब्युटिफुल गवन ब्युटिफुल हें तिकली वर्क हें शिवणाची फुल्ल हँडाची हुडका कष्ट असते टायम घेता टाइम कंडा हें कसं काम गावल्या थोडे 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 करचे काम गोग्गी करचें आनी हें पुरा करून एक एक टिकली शिवपाक जाल्यार ते कष्ट म्हण बशिल्लेलो आजी जायना आशिल्लें हे किरिग्यांनी पळय तशी तेन्ना म्हळ्यार मार्केटां येयनी अशें आसा म्हूण एक गोत्त आशिल्लें तशी तेका तरी सगळे किरगे शिवयला त्यात शिवयलेलं शिवण असते किती काय आमच्या हातान केलेल्या ना एक 20-25 वर्ष जाली की म्हण किरिग
लायक लायक तो दवन घेतला ते हे प्रशी दाखोवची की ती दवरला हा. पेंटिंग हे करता अरे फॅब्रिक पेंटिंग मात म्हाका हाडू कसं नाही मागेल पुरो वायट जाल्लो ते करून तशी आत्ताही करे तू आहे आत्ताही केला लागीत कसं गोस आता पुरा खंय दवरची म्हणून कळना कोण एक 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 घर जाल्यार रे व्हड घर असता दवरूं जाता हे फ्लॅट न्हू मस्त फाटल्यान दवरूं जायना एक 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 सान सान पूरा दवरला फॅब्रिक्स हें जाल्यार हें भोवशा हांव कोरून काय 30 वर्सां जाली कितकी ओ हें गोणीचे आजे तुगे तांदळा गोणीचे प्लास्टिकाचे ताज्यो वेस्टीची तेची करची पर्स होय आसा हांव मस्त केला बुट्टीवरची बॅग पुरा केला पर्स होय एक्झिबिशन केलं तुगेले सुमार एक्झिबिशन केल्लें न्ही तें चेड्यान सान आसतना तिणें 8 म्हयने म्हणटान पळय तदनान केलेलें तें हांवें फुल्ल मेगेल केल्लेलो आयटम पुरा दवरलेले पूर जाणां असं कडी हेंच कट कसं एनग्रेविंग एम्बोजिंग तसं पळय एक 5-6 आयटम्स कॉस्टली मेगेल मात एकले कसा दिनदार रसाचे आशिल्ले फुल्ल तेच ते जज्जा बारी खुश जालेले तांगे लोट म्हाका फर्स्ट प्राइज दिल्लो तांगेल पुरो मस्त कॉस्टली आयटम्स कडी बाकीच्यान हाडल्याल पुरी मेगेल पुरो चली बसताना चांग कोण केलेल्या बारी खुशी म्हाका त्या वर्स 7 प्राइज आशिल्ले हो 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 तशी ताका हांव त्या चेडा घेवन वता तशी ती प्राइज घेवच्या वयरी बारी खुश जालो ते प्रेसिडेंटाक तेजे सभेचे असं खुशी विषय आता तुमका प्राइज मेळले सन्मान केलेले 1-2-3 फावट असला पळया हें खंय हें म्हाका शिर्सींतू उत्तर कर्नाटका कोंकणी सम्मेलन जालेलें ते तेंचे जनांनी मागीर टॅलेंट गुर्तिसून बस्ती वामन सिनेमा प्रेसिडेंट आशिल्ले ते सम्मेलनाक तेन्ना तांणी सन्मान केलेले हो व्हेरी नाईस हें आमगेले गांवांतू समाज मंदिरांत ओके तेंगेले 75 इयर्स जाल्ले म्हणून नवरात्रीचे प्रोग्राम स्टार्ट करून त्यांनी ते फर्स्ट वर्स तंतू म्हाका प्रसादना विभागांतू म्हळ्यार मेकअप करचे त्यांनी तंतू 10 जनांतू मेगेलें नांव सिलेक्ट केलेलें कितें अच्छा हें हांवें आडवास कॉलेजांतू ते गणपतीचे एक्झिबिशन केलेलें तेंगेले तळू परबा म्हणून एक व्हड प्रोग्राम जाता तेन्ना म्हाका ते रिक्वेस्ट येयले कसं न्ही पूण एक दवरका म्हणून तुगेले एक्झिबिशनाक तशी हांव हें म्हगेले गणपती ते डिस्प्ले केलेलो वय तो कटील देवस्थानाच्या सुरण्णा भट मामा येयली तांणी इनॉग्रेशन केलेलें मागीर हांगा तांणी स्टेजार आपोवन येवका सन्मान करता रायट रायट विषय अशी त्यांची तू त्यातनं तितले मन दवरून केलेलें असं नाही म्हणा हें सगळें जास्त म्हणलें कनी पुरो लेक्कन अशी ग्रेट आता इतले असं हे पुरा असू नये तुम्ही रंदप भारी लायक करताची प्लस तुम्ही रंदपाक कॉम्पिटिशनान वचून थंय विन जालेले ते एक चान्स म्हाका आसना मेळ्ळेलो ते रागी चेड न्हू ते कडेन तांकां रागी आयटम मस्त ते कडचे जनाक रागी मुद्दे आनी चेड ते कॉम्पिटिशन अशें रागीचे कोरका रागीचे हेंची मस्त आयटम कोरका म्हणून आयले तेन्ना आमगेले ओनर तांणी गौडांची ನೀವು ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ म्हणलो तशें मागीर कसं करचें म्हणून हांवें एक 14 आयटम केले नांचाण्यांची खाली नांचाण्यांचे तेजे हें तुगेलें कडी केल्ली गोडशी केल्लें दुद्दळी केल्ली मागीर माल्ट केल्लें हय मागीर उंड केल्लो तशी फळ केल्लो आम्ही कोणते म्हणून दाखव काही डिस्प्ले करता एक सुमार 30-40 बायल मनशां आशिल्लीं म्हाका मेळना म्हणून गोतच मग तांणी एक राश करून हाडला तशी जाल्यार मागीर डिस्प्ले केलेलो पळोवन आयिल्ली 3 जजांक इम्प्रेस जाल्ले तशें म्हाका कॉन्सुलेशन मेळ्ळें तांणी म्हणायची ते डिस्प्ले केलेलो पळोवन न्यू साऊथ केनरा दवरा म्हणून हय मागीर तांकां सगळें तशी कळना तेंची जनांक कळ्ळें हांव ते ती एक आयटम हांव ते एक गरकड वचून नुसान सान तुदीची केळी पानां हाडून ते केळी पानार दवरलेले पुरे ते पेशन्स जावेत तुगेले तांकां बारी खुशी जाली ते हांव मेळटा म्हणलें कडेन तांणी थंय 40 आयटमांनी केलो 40 मतांनी प्रती एकांतू आतां तुगेले फळ करची म्हणून तांचो आमी नांचाण्या पीठ बसय तांणी तशें शेवयांकय बरशिला इडलेकय बरशिला ओटूच प्रती एक आयटम नांचाण्या पीठ बरसून तांणी कोण हाडला हांव लेकलां खाली नांचाण्यांत करता असं व्हड ना जाल्यार एक कॉन्सोलेशन जावन तुमगेले गुर्तिसिल्लें जनरलांत मेळ्ळें रे बारी खुश लायक विषय
खुशी जाली पौर्णिमा तुम्ही तुमगेल टाइम काणू आमगेल विश्व कोंकणी वाहिनी दायलींची सो तुमका धन्यवाद अशी तुमगेले यात्रा आनीकेची दायर मुखार वच्चो तुम्ही मनान करताची तुमगे एक्सपेक्ट नतील करता असताची त्या जावन येत असता तुमका सो देव बरें करो बरें जाव तुमका धन्यवाद आता वीक्षकांकय आमगेले संदर्शनांतू तुम्ही आता पळयले कला भक्ती आणि संप्रदाय ಒಟ್ಟು ಜಾವನು ಹನಿ ಅಳವಡಿಸನು ಹಂಗೆಲ್ ಜೀವನ ಏಕ ಸುಂದರ ಜಾನ್ ವರ್ತಸची नाही मा सो आम्ही त्या दुखून करू जत्ता म्हणलेक आम्ही हांगा प्रत्यक्ष उदाहरण तो पळयलस आम्ही करया म्हणून सांगताची हांगा आम्ही मुक्ताय करताची तुम्ही आमगेलो टाशिल्यांक तुमका मस्त धन्यवाद देव बरें करो ಹಂಗೆ ಎತ್ತಾನ ಲೆಕ್ಕಿರೇಕೋ ಖಾಲಿ ಕೂಡ್ ದಿಸ್ತಾ ಏಕ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮುಳ್ಳೆಕ್ಕಿರಿ ಕಡೆ ಪಳೆಯಲ್ಲರಿ ಹೆಂಗ್ ಪಡೋನ್ ಮಾಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮಾಡೋ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸದಾನ್ ಬೋನ್ ಐರಿ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಟೋಚನ್ इतली चंद कोण मेंटेन केला तुम्ही विश्व कोंकणीच्यान खुशी जाल्ली पडून मस्त विधान त्यांनी सपोर्ट करता असच की हांगा शिकचे चेडू हांका तांकां ट्रेनिंग पुरा दिता असच की कोंकणी ಬಗ್ಗೆ कोंकणी संमेलनाचे दवर विश्व कोंकणी त्यांनी करचेक काम दवर खुशी जाल्ली म्हाका मागीर सांगिल्लें ऐकून तशी तांकां व्हडलो धन्यवाद मेगेलो म्हाका आजेक हांगा अवकाश दिलेलो जय नमस्कार नमस्कार